फाल्यां क्रांती दिन आनी तेज्या आदल्या दिसा एक क्रांतिकारी पावल घेवपाक आयज RGP आनी आमचो आमदार आसा. ह्या दिसांनी तुमी खूब इंटरव्यू पळयले, खूब जाण क्रांती, पोगो नाल्यार गोंयकार हे वर्ड यूज करता. मात खरें क्रांती कितें तें आमच्या आमदारान दाखयल्लें आसा. जावं ते TCP प्रोटेस्ट आख्खो दीस तो TCP ऑफिसान बसलो, नाजाल्यार ते फुटपाथार 3 दीस बसप आनी मेगा प्रोजेक्ट्स सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टॉप ऑर्डर हाडपाक. दावा ती कालची तुमी पळयलें आसतलें की CM येयलो, तेच्या मागीर सॉल्ट पेनाचे तेंचे इन्स्पेक्शन जालें, मागीर उदकाची सुटावणी जाल्यो. हेच फुडें व्हरपाक एक क्रांतिकारी पावल आयज आमचो आमदार घेवपाचो आसा. आयज एक आमी अनावन्समेंट करपाचें आसा, जें अनावन्समेंट एक हिस्टॉरीक अनावन्समेंट. आमकां तरी दिसता गोंयान तरी खंयच्याच आमदारान नाजाल्यार इंडियेन तरी खंयच्याच MLAन नाल्यार MPन करूं नासता. एक हिस्टॉरीक अनावन्समेंट आमी कित्याक म्हणटा की लोक आमकां म्हणटाले की हे भुरगे कितें करतले, हो भुरगो आमदार एसेंब्लीन सुद्दां ताका खूब जाण स्टुपीड म्हणटा नाल्यार ताका भुरगो म्हणटा, मागीर हे कितें करतले. मात हेच एक्सपिरियन्स नाल्यार सो कॉल्ड जे क्रांतीची गजाली करता ते आमदार सुद्दां हे करूंक पावना, ते आमचो आयज भुरगो आमदार करता. आयज हो रेव्होल्युशनरी स्टेप असो आसा स्टेप की आमचो आमदार खंय आसा, फाल्यां खंय वचपाचो आसा, कितें करपाचो आसा, ते सगळें ट्रान्सपरंट वेन लोकांचे उजीर आमी मांडपाचें आसा. हो एक क्रांतिकारी स्टेप इतल्याकूच म्हणटा कित्याक असो स्टेप खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन नाजाल्यार खंयच्याच आमदारान घेवंक ना. आयज आमी हो स्टेप तुमच्या मुखार दाखयता. तुमकां सगळ्यांक की आमी एक वेबसायट, आमची एक ऑफिशियल वेबसायट लॉन्च केल्ली RGP official.org आनी आमी अशें दाखयल्लें की हो आमचो आमदार आसतलो तो डिफरंट आसतलो. ट्रेडिशनल वेन तो काम करची ना, कितें तरी डिफरंट करतलो. आनी आमी एवरी टायम जेन्ना तो काम करता, जावं तो TCP प्रोटेस्ट जावं नाजाल्यार आनी कितें तरी कॉन्स्टिट्युन्सीन लोक सदांच म्हणटा की असलो आमदार आमी केन्ना पळोवंक ना. सो त्याच खातीर एक हो आयज फुडलो स्टेप पळोवन आमकांय तर दिसता की असले काम नाल्यार हे जे आमी कितें आयज लॉन्च करपाचें ते खंयच्याच आमदारान करूंक ना. सो आमी तुमकां आयज सांगता की आयज विरेश बोरकार RGPचो MLA, सांत आंद्रेचो MLA आपलें रिपोर्टींग लॉन्च करपाचें आसा. रिपोर्टींग म्हणल्यार आमदार कितें करता, आयच्या दिसा तो कितें करता, फाल्यां तो कितें करतलो आनी फुडल्या विकाचो तो प्लॅन कितें आसतलो आनी तेजो कामाचो स्टेटस कितें, तो खंयसर अवेलेबल आसतलो, हे सगळें पब्लिकाक दिसतलें. ट्रान्सपरंट वेन दिसतलें, शेड्यूल दिसतलो फूल तेजो, आनी खंय खंय तो आसता, खंय खंय अवेलेबल आसा, तेजो ऑफिस टायमींग, तेजो ऑफिसाचो दीस विजिटींग डे केन्ना आसा, आयज तो इन्स्पेक्शनाक केन्ना आसा, मागीर तो कसलीं कामां खंयच्या डिपार्टमेंटान वयता, हे शेड्यूल आवट पयलींच जातलें. आनी डेली रुटीन तो कितें करता तेवूय आवट जातलें आनी तेजो कामाचो स्टेटस लोकांक कळटलें. सो लोकांक मागीर सोदपाचें ना की आमदार खंय आसा, आमदार आमकां मेळना, हे मागीर आमकां आयकपाचें ना आनी अशें आयकपाक येवची नाय. सो आमी तुमकां दाखयता की हे वेबसायट कितें आनी हे रिपोर्टींग कशें आसतलें तें. जशें की तुमी पळयता ही आमची ऑफिशियल वेबसायट आसा RGP official.org. सो ह्या वेबसायटीचेर सगळे आमचे पार्टीचे डिटेल्स आसा. सो तुमी पळोवंक शकतले की जे आमचे पार्टीचे डिटेल्स आसा थंयसर एक टॅब आसा विरेश बोरकार म्हणून, हो आमी एनेबल केल्लो आसा. सो विरेश बोरकार जेन्ना टॅब क्लिक करतलो तेन्ना आमदाराचो सगळो शेड्यूल तुमकां दिसतलो, पास्ट शेड्यूल दिसतलो, फ्युचर शेड्यूल दिसतलो आनी डेली रिपोर्टींग तो कितें करता, दिसा तो कितें करता, आयज 11 तेणी कितें केलें, 10 कितें केलें, सांजचो 3 तो कितें करतलो, हो डेली तुमकां रिपोर्ट दिसतलो आनी त्या कामाचो स्टेटसूय दिसतलो. एकूच क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदता की 22 जुलयानसून एसेंब्ली आसा. सो 22 जुलय ते ऑगस्ट पर्यंत एसेंब्ली वर्कूच ते दिसतलो. सो डेली तेजें काम, बाकीचें काम आहा तें दिसची ना. सो एसेंब्ली जावन तुमकां परत तो डिटेल दिसतलो. सो हो क्लिक करतकीर हो वेबसायट, जी वेबसायट पब्लिकाक ओपन आसा, कोणूय पळोवंक शकता. आयज आमी ती लॉन्च करता आनी त्या वेबसायटीर तुमी पळोवंक शकता आमदाराचो फोटो आसा, तेजें नांव आसा, कॉन्स्टिट्युशन, तेजो नंबर आसा. हे ट्रान्सपरंट वेन आमी दाखोवंक सोदता की आमचो आमदाराचो फ्युचर शेड्यूल कितें. म्हणजे हो आमी एक वीक पयलींच एक्चुअली ट्रायल मोडाक तो घातलेलो आनी ताचेर तुमकां 12 जूनसून तो दिसता. 12 जून
तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या डिटेल्सान अशें दिसता की फॉर एग्जाम्पल आयज 17 तारीख, सो फाल्यां तो कितें करतलो, 18 तारीख तो कितें करतलो, मागीर 19 तारीख कितें करतलो, 20 तारीख कितें करतलो, अशें आमी डिटेल्स थंयसर घालतले आनी एक एक काम थंयसर ॲड करतले. आतां तुमी पळोवंक शकता की आयज तो हेल्थ डायरेक्टराक मेळोन येयलो आसतलो, मागीर सकाळी एग्रीकल्चरूय तेजें जाल्लें आसा, इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा, मागीर फाल्यां तेजो विजिटींग डे आहा, मागीर परवा 18 तारीख परत तेजे फाल्यां PC कडेन आनी ही कडेन मिटींग आसा, मागीर परत असेंब्ली अफेर्स मिटींग आसा, मागीर 19 तारीख तेजे परत स्पोर्ट डायरेक्टर मिटींग आहा. अशें करून फूल विकाचो शेड्यूल 23 तारीख पर्यंत आमी घालतले आनी ॲड ऑन जावं जशें जशें तेजे अपॉइंटमेंट फिक्स जाता तशें तशें शेड्यूल्स फिक्स जाता, इन्स्पेक्शन फिक्स जाता, तशें वीकली रिपोर्टिंग एक आमदाराचें फ्युचर रिपोर्टिंग मेळटलो. जशें की लोकांकूय त्रास जावपाक नाका की बाबा अमकेच दिसाचो आमदार मेळटा नाजाल्यार विजिटींग डे एकूच आहात, आमदार मेळना नाजाल्यार कितें आहात. आनी लोकांक आमी सायडीक एक्शन टॅबूय दिल्लो आसा. तुमी पळोवंक शकता की एक्शन टॅब हांगसर एक्शन टॅब आसा, सो थंयसर आमी एक्शन टॅब घालतले की फाल्यां ते कामाचें कितें जालें. फॉर एग्जाम्पल आयज काल CM येयलो, CM जातकीर मागीर ते सॉल्ट पॅनाचें कितें जालें, CMन सांगलें ऑक्टोबर पर्यंत ते करतलो, तेजें कितें जालें, मागीर ते वॉटर टँकाचें कितें जालें, उदक पावता काय ना तेजो स्टेटस, आयज एग्रीकल्चर इन्स्पेक्शन जाला तेजो स्टेटस कितें, मेमोरंडम दिला, कंप्लेंट, ते सगळें हांगसर फ्युचर रिपोर्टिंग तुमकां दिसतलें. आनी मागीर तोच फ्युचर रिपोर्टिंग जावन अपडेट जावन तो ऑटोमॅटीक मागीर तो जसो की 2 वीक जाले 3 वीक जाले तो पास्ट शेड्यूल येतलो. कोणाक जर पयले जुनाचे पळोवपाक जाय, जुलयाचे पळोवपाक जाय, ऑगस्टान जुलयान पळोवपाचें जाल्यार तांकां पास्ट शेड्यूल तो डिटेल दिसतलो. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार डेली रिपोर्टिंग जो आसा तो आमदार आपलो घालतलो. आतां डेली रिपोर्टिंग म्हणल्यार जे डेली रिपोर्टिंग आयज आमदार कितें करता, दिसभर तो कितें करता, सो दिसभर जावन सांजचो इवनिंग तो एवरी अपडेट जातलो आनी तो मागीर हें करतलो. तशें तुम्ही पळयता की डेली त्याची एक्टिविटी 16 तारीख विजिटींग डे, फूल डे तो विजिटींग आसता. मागीर 16 तारीख परत इनॉग्रेशन ऑफ, काल जे तुम्ही पळयत इनॉग्रेशन ऑफ आगासीएम आनी नावशीन वॉटर टँक, मागीर सॉल्ट पॅन मिटींग जाली, मागीर तेजी विजिटर परत ऑफिसान तो विजीट गेलो. मागीर आयज तो आतां प्रेस घेवपाचो, सकाळी तेणी एग्रीकल्चर डायरेक्टर मिटींग आसा. फाल्यां कितें जातलें ते एवरीडे सप्तगीर तो अपडेट करतलो आनी तेजो स्टेटसूय लोकांक दिसतलो. आयजून तो स्टेटस आमी अपडेट करूं ना, जसं जसं काम जाता तें आमी अपडेट करतलो. हितून एकूच आमी एक मेसेज दिवंक सोदता सगल्यांक गोंयकारांक की ही ट्रान्सपरन्सी आमी तरी आमच्या आमदाराक धरलेली आसा. तो आमदार खंय आसा, कितें करता, ट्रेडिशनल वे जे आमदार दुसरे आमदार काम करताले, दुसरे पार्टीज करताले, तो आमचो आमदार करचो ना. आमच्या आमदार कितें तरी एक रेव्होल्युशनरी स्टेप घेता आनी अशेंच आमी मागता की लोकांनी दुसऱ्या आमदाराकूय सांगचें तेंचो आमदार कितें करता, एक ट्रान्सपरंटली तेंच्यांनी दाखयचें. आमी लोकांकूय मागता तुमचे रिस्पेक्टीव आमदाराक तुमी विचारचें की तुमी तुमचो आमदार रिपोर्टिंग कित्याक तुमचे ट्रान्सपरंट वेन कित्याक तुमी करना, हे कामाक करना, अशें तुमच्या आमदाराक विचारपाचें. सो हांव मागता विरेशाक हेच्या फाटल्यान विचार कितें, हे कित्याक आमी अशें डिसिजन स्टेप घेतलो आनी कित्याक हो स्टेप तो फुडें वचून कसो सक्सेसफूल करतलो तेणी विरेशान सांगचें. सगळे प्रेस भावांक येवकार. आतां जशें अजयान एक्सप्लेन केलें की हो एक क्रांतिकारी स्टेप जें आसा, एक पावल जें आसा, तें पावल आयज आमी उचललें आसा आनी ह्या पावलान एक रिपोर्टिंग सिस्टम हो इम्प्लिमेंट करता. आमची जी वेबसायट आसा rgpofficial.org, ह्या वेबसायटीचेर जो म्हाजो रिपोर्टिंग सिस्टम आसा, बींग अ MLA ऑफ सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी जो म्हाका लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो, मतां मारून निवडून हाडलो, आनी त्याच नेटाचेर आमी कितलींशीं कामां जीं आसा ती सांत आंद्रे मतदारसंघात तशेंच गोंयभरांत कितलींशीं आमी आवाज उठोवपाक शकले. आनी एक आवाज, गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमी आमच्या एसेंब्लीन हो आवाज सदांच आमचो आसा. लोक आमदाराक निवडून हाडटा कित्याक कामां जावपाक जाय, गोंय सारकें उरपाक जाय, एक ट्रान्सपरन्सी उरपाक जाय, अकाउंटेबिलिटी उरपाक जाय आनी एफिशियंटी म्हणल्यार जें काम जें आसा तें टायम टू टायम जावपाक जाय. आश्वासनां खूब जाण दिता, मात आश्वासनां दिवन बसून ती कामां फाटीं उरता. आनी तेकाच लागून आमी एक डिसिजन घेतलें की आमचे म्हटल्यार सांत आंद्रे मतदारसंघ आनी म्हाजे आमदार म्हणून कितें काम करता, खंय वयता, कोणाक मेळटा, विजिटींग डेज केन्ना आसतले, आमचो फुडलो शेड्यूल कितें आसतलो, एसेंब्ली अफेर्साचो कितें आसतलो, एसेंब्लीन कितें आसतलें. सो हेजे बाबतीन मॅक्सिमम जे डेली एक्टिविटीज जावं विकली फ्युचर एक्टिविटीज हे सगळे आमी अपडेट दितले. तेजो फुडलो फॉलोअप प्रोसिजर कसो आसतलो, कित्याक आमी आतां इतली जी कामां केल्या ती फॉलोअप करूनच केल्या. खूब जाण आमकां
टॉन्ट मारता आसतले, खूब जाण कितें कितें म्हणटा आसतले, पूण एकूच सांगपाक सोदता, जे आमची टीम आसा, जे टिमीन काम केल्लें आसा बॅकग्रावंडान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे, तशेंच बाकीचे जे आमचे स्टाफ आसा हेंच्यानी सगळ्यांचें काम केल्लें आसा, तेजेच फळ जें आसा तें आयज आमकां दिसून येता. आनी त्याच पद्दतीन हें जे शेड्युलिंग सिस्टम आसा, म्हटल्यार फुडलो कितें शेड्यूल आसतलो, लोकांकूय एक दिसतलें की बाबा ह्या दिसा आमदार अवेलेबल आसा काय कितें, ह्या दिसा विजिटींग डे आसा, आनीक कितें आसा, हांगा फंक्शन आसा, आनीक खंय आमी सायट इन्स्पेक्शन दवरिल्लें आसा, आनी कोणाक जॉयंट जावपाचें आसा, नाल्यार लोकूय चिंतपाक शकतले की ते सायट इन्स्पेक्शनाक आपूण जॉयंट जातले, तेंचे कितें पॉयंट्स आसा ते मांडपाक शकतले, खंयच्यो डिपार्टमेंटल मिटिंग्स आसा, कित्याक खुबश्यो आमचे डिपार्टमेंटल मिटिंग्स आसता त्यो खूब जाणांक कळत ना. आमी जेन्ना फोटो अपलोड करता तेन्ना कळटा, एकदां मिटींग जेन्ना आमी फॉलोअप करपाक वयता, आमी समज डायरेक्टराक मेळपाक गेले, एकदां ते कळप आसून ना. सो हो सिस्टम जो हाडला तो लोकांक कळपाक लागून की आमदाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा आनी आमदार फुडें कितें करता. खूब जाण म्हणटा आसतले की आमदार कांयच करिना. सो ह्या सिस्टमाचेर सगळ्यांक कळटलें की आमदार कितें आसा, खंय आसा, कितें करता आनी कोणाक मेळटा. फॉर एग्जाम्पल आमच्यो विजिट्स आसता, आमच्यो मिटिंग्स आसता, आमच्या वाड्यांचेर मिटींग आसता, वाड्यांनी आमी लोकां कडल्यान तेंची इन्वॉल्वमेंट घेवन तेंचे प्रश्न आसा ते प्रश्न जाणून घेता आनी ते प्रश्न कशे सुटावे करपाचे. फॉर एग्जाम्पल तेंचे सिनियर सिटीजन कार्ड ना, कोणाचे कृषी कार्ड ना, कोणाचो रस्तो सारको ना, कोणाक सारकें उदक मेळना, आमी सिंगल एकट्याक पासून समज पायपलायन सारकी ना जाल्यार ती रिप्लेस करता. सो असो जो सिस्टम आसा तितून लोकांकूय घडले, आमचो कॉन्टॅक्ट नंबरूय आसा तेजेर. फाल्यां कोणाकूय दिसता, स्वातंत्र्य मतदारसंघाच्या लोकांक कोणाकूय दिसता की तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करून थंय येवपाक जाय, जाल्यार आमचो स्टाफ पासून थंय तुमच्या सायटीचेर वचोन पळयतलो की कितें एक्झॅक्ट आसा तें आनी इश्यूज समज आसा तो इश्यू कसो सुटावो जातलो. सो ही जी ट्रान्सपरन्सी आनी ही जी अकाउंटेबिलिटी ही धरून आमी आयज फुडें वयता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो क्रांतिकारी पक्ष आसा. आमी क्रांती घडोवपाक बिलीव करता. आमी ते ट्रेडिशनल वे आनी ट्रेडिशनली जे काम बाकीचे करता त्या भशेन आमी बिलीव करिना. आमकां जाय की जे गोंय आसा हें गोंय बरें उरपाक जाय. जे सिस्टम आसा हो सिस्टम बरो जावपाक जाय. सिस्टम बरो जातलो नाल्यार आमी आमचो स्टेप जो आसा तो सारको घेवपाक जाय. जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा गव्हर्मेंट सर्वंटा कडल्यान काम करून घेवपाचे ही जबाबदारी आमची आसा. कित्याक खुबशे गव्हर्मेंट सर्वंट बरें काम करता, थोडे बरें काम करिना, ते सुशेगाद आसता. सो तांकां ती जबाबदारी दिवन ते काम टायमार हाडपाक, ते टायम टू टायम ते काम कंप्लीट करपाक ही जबाबदारी आमची आसता. केन्ना केन्ना थोडे आयएस ऑफिसर आसता, ते आयएस ऑफिसर डिले करता, कामात पेंडिंग दवरिता. सो तेंचे कडल्यान कशी जबाबदारी म्हटल्यार लोकांकूय कळपाक जाय थंय पावटी कितल्यो मारच्यो पडटा, कितले फावटी वयच्यो पडटा, फायनान्सांच्यान कश्यो फायली परत येता, जावं थंय फायनान्सान गेले म्हटल्यार त्या सिस्टमाचेर तुमकां कळटलें की कितलो टायम समज त्यो फायली प्रोसेस करून त्यो पास करून हाडपाक वयता. हेंय तुमकां कळटलें, लोकांकूय कळटलें. कित्याक अशें दिसून येता की खूब जाण म्हणटा की कामां अशीच जाता म्हणून, फोन मारलो काम जालें. अशें कांयच जायना. आमी ऑपोजिशन आसा तरी पूण आमी कितलींशीं कामां स्वातंत्र्य मतदारसंघात करीत आसा. गोंयभरांतले विशय आमी कितलेच घेत आसा. आनी तुमी पळयलां आसतलें काल जो मुखेलमंत्री आमच्या मतदारसंघान येयल्लो, आमचे 2 टाकयो ज्यो मेजर टँक्स आसा तेजें इनॉग्रेशन जालें. एक हांगासर आनी एक नावशी. ऑलमोस्ट 21 कोटीचे काम जे आसलें जो PWD वॉटराच्या थ्रू ते काम जालें. तशेंच रस्त्याचे ऑलमोस्ट 20 कोटीचें आमी काम केल्लें आसा. रोड दुरुस्तीकरण आनी रोड कन्स्ट्रक्ट करपाचें. आनी तशीं कितलींशीं कामां जी आसा ती कामां चालू आसा आनी थोडी कामां ऑन पायलिंग आसा. सो ती ल्हव इनॉग्रेट जातली, ती कामां कंप्लीट जातली. थोडी आमकां वर्क ऑर्डर येवपाच्यो आसा त्यो येयना. सो तेजे आमी कंप्लीट फॉलोअप जो अजयान म्हटलें ती फॉलोअप आमी दाखयतले की कितले फावटी गेल्ले आसा, कितले फावटी फायली पासून रिटर्न जाल्या, परत येयल्या. कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय कोण कितें पॉलिटिक्स खेळटा, कोण पॉलिटिक्स खेळना. कित्याक हो जो टॅक्स पेयर मनी आसा हो लोकांच्या बेनिफिटाक लागून आसा. आनी आमी लोकांचे बरें कितें जावपाक जाय, लोकांनी कितें सांगलां तेंच करता. आमी आमचें कितें पर्सनल करपाक लागून हांगाना. आमी लोकांक कितें जाय म्हटल्यार जे लोक आमकां डिमांड करता ते आमी डिमांड फुडें व्हरता आनी ते डिमांड कशे पास जावन कशे घेवपाचे हेजेर काम करता. सो हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी फुडें सरचे. तुमकां केन्नाय कितें दिसता जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक शकता, तुमी आमकां ईमेल करपाक शकता, तुमी आमचे वेबसायटीचेर सांगपाक शकता आनी आमी तेजो फीडबॅक तुमकां कितें आसा ते भशेन दितले. आनी जे डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स आसा तेंचे कडेन काम करून घेवपाची हे जबाबदारी आमी घेतले. कित्याक जशें स्वातंत्र्य मतदारसंघाच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला हें काम करून घेवपाक. खुबशे अशें म्हणटाले जेन्ना सुरवातीक जेन्ना निवडून येयलो हेंचे कडेन कितें जातलें, आयज तेच लिपोवन भोंवता.
तेच लिपोवन भोंवता. तेंच्यांनी खूब प्रयास केले कामां आडोवन दवरपाची, कामां फाटी मारपाची, पूण आमी ती जबाबदारी घेतली, आमी ते फॉलोअप केले आनी तो फॉलोअप करून आमी तें काम कंप्लीट केलें. आनी आयज तें दिसता तांकां खबर आसा तांकां लज जातली, कित्याक इतलीं वर्सां तेंच्यांनी ती डेव्हलपमेंटल कामां जी आसा ती तशीच पेंडींग दवरली, ती कामां करूं ना. आनी ते इनॉग्रेशनाच्या टायमार पासून लोकांक फोन मारून सांगताले की कामां फंक्शनाक वचपाचें ना म्हणून. सो गव्हर्मेंट फंक्शन आसा त्या गव्हर्मेंट फंक्शनाक पासून वचपाचें ना म्हणून. हें कित्याक लागून जाता? कित्याक तांकां लज जाल्ली आसा. इतली टायम जालो, इतली वर्सां जालीं, सादें उदक तुमकां सारकें टायम टू टायम दिवपाक जायनासलें. सो अशी जी लज जाल्या ही लज फुडेंय जातली आनी आमी गोंयकारां खातीर काम करतले. जशें जे विधानसभेन आमी प्रश्न मांडटा, आमी रेजोल्युशन मांडटा, आमी आमचे बिलां दिता कायदे हाडपाक लागून. जशें आमी सॉल्ट पेन्साचें बील घातलें आनी ते बिलाचो जो रिस्पॉन्स म्हणून जेन्ना सीएमान सांगलें की एश्युरन्स दिलें की आपूण ताका लागून पॉलिसी हाडटलो म्हणून ताचो फ्रेमवर्क चालू केलो. आनी कालच्या दिसा तेणें सॉल्ट पेन्स जे फार्मर्स आसा तांकां विजीट केले, तेंचे कडेन अंडरस्टँड जावन घेतले की कितें तांकां हें आसा आनी तेंच्यांनी आपणाची ग्रिवियन्स जी आसा ती करून तेंच्यांनी ग्रिवियन्सीस सांगले. इतलीं वर्सां जे जावंक ना तें आतां जातलें आनी सीएमान परत एश्युरन्स दिल्लें आसा की बाय ऑक्टोबर ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट जातली. सो अश्यो ज्यो चेंजीस आमी विरोधान आसा खरें, पूण आमी लोकां खातीर आसा. आमी लोकांचो प्रश्न घेवन फुडें वयता आनी ते प्रश्न मांडून घेवन ते सक्सेसफुल्ली आमी ते तांकां सारको म्हटल्यार न्याय मेळोवन दिवपाचें काम आमचें आसा. ती जबाबदारी आमची आसा. जावं ते खंयचे मेगा प्रोजेक्ट जे इनलिगली येता आनी कंस्ट्रक्शन करता तेज्या विरोधान उलोवन आनी ते जाग्यार हाडपाचे. कित्याक आतां पासून 2 जे मेगा प्रोजेक्ट आहले त्या दोनूय मेगा प्रोजेक्टांक आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली आनी तेजी हियरिंग सातत्यान हांव विजीट करता, त्या हियरिंगाक वयता. कित्याक ते अशें न्हू की स्टॉप वर्क हाडली मागीर काबार जालें, ताका हियरिंगाक वयचें पडटा. सो हियरिंगाक बसून वयता तितूनय आमचो टायम वयता. सो अशी जितलीं जी कामां आसा, जितले आमी फॉलोअप करता, खंय वयता, कितें करता, हे सगळे आमी अपडेट दितले आनी लोकांकूय कळटलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तसोच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमदार जो आसा त्या आमदाराचें ह्या वर्सांनी कितें काम जाल्लें आसा, फुडें कितें जातलें आनी बाकीची जितली कामां केल्या तेजी आमी अपडेट ह्या वेबसायटीचेर दितले. सो सगळ्यां कडेन मागता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी आयडियोलॉजी आसा ही आयडियोलॉजी फुडें व्हरपाक लागून तुमचो सगळ्यांचो सहकार जाय, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी तेंच घेवन आमी फुडें वचपाक शकता. देव बरें करूं. आनी एकूच ऍड करता विदेशान जशें म्हटलें की खुबशीं कामां जाला सांतांत्रीन. म्हाका दिसता अरावंड 100 crores वर्क तरी डेव्हलपमेंट वर्क जाला हे 3 वर्सांनी. आनी असो एक आमदार आसतलो जेणी कॉन्ट्रॅक्टर कडसून खंयचेच कमिशन घेवना, नाजाल्यार कितेंच मॉनिटरी बेनिफिट्स घेवंक नासतले. सो ही कित्याक हेच्या फाटल्यान पार्टीचेर तेगेर रिपोर्टिंग सिस्टम आसा, मागीर स्टाफाचो दीस रात स्टाफ तेजें काम करता. सो हेंचो प्रेशर आसा आनी मेन म्हणटा तो अकाउंटेबल आनी ट्रान्सपरंट आहा तेंच्या सांतांच्या लोकां खातीर. सो वॉच स्टेप तेणें आतां फुडें व्हेला आनी ते रिपोर्टिंग आयच्या खातीर आयच्यान ते चालू जाल्ले आसा, पब्लिकाक सगळ्यांक दिसतले. सो आमी रिक्वेस्ट करता जे दुसरे आमदार आसा तेंच्यांनी असो स्टेप घेवचो आनी हे गोंया खातीर काम करचें. देव बरें करूं. पळय कशें आसा आतां डेव्हलपमेंट काल जेन्ना फंक्शन जालें हय खुबशीं कामां जी आसा ती थोडी पेंडींग उरता, फायनान्शियली आडोवन दवरिता. आनी जेन्ना आमी पर्सनली वयता आमकां म्हणटा की करता म्हणून आनी ती परत वयचें पडटा. आतां फॉर एग्जांपल आमची एक फायल आसा स्पोर्ट्साची, ती फायल ऑलमोस्ट 4 फावटी रिटर्न येयली. म्हटल्यार एकदां सांगता ह्या हितून हेडाचेर फायनान्शियल हेडाचेर घालता, नेक्स्ट टायम सांगता ह्या फायनान्शियल हेडाचेर घालता. म्हटल्यार ती फुटबॉल कशें हे सायडीच्यान ते सायडीन खेळटा आनी हो त्रास आमकां फेस जावचो पडटा. आयज आमचे लोकूय आमकां सांगता की ते कित्याक लागून उरला. आयज आमचे तरणाटे आसा, सो स्पोर्ट्साची ग्रावंडाची फायल आसा, ते तरणाटे आसा सदांच म्हाका विचारता की बाबा हें कित्याक लागून उरला. सो हांगा अशें प्ले जावपाक जायना की पॉलिटिक्स खंय इनवॉल्व जावपाक जाय. हें कितें आसा हांवें काल सीएमाक बसून सांगलें की हें जें आसा हें लोकांच्या बेनिफिटाक लागून आसा, ह्या लोकलांच्या बेनिफिटाक लागून आसा. आनी आमचो कर्तव्य जाता की प्रत्येक गोंयकारांक जो बेनिफीट मेळपाक जाय एज पर जो आमचो टॅक्स पेयर्स मनी आसा तो बऱ्या कामाक लागून यूज जावपाक जाय. हांगा अशें समज डिले करपाक सोदलें जाल्यार ताका आनी फुडलीं कितलींशीं वर्सां अशें कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ते अडकोन उरलेले आसा. अशें अडकोन उरपाक जायना. ते फास्ट पेसीचेर म्हटल्यार जाता तितलें म्हणजे डेव्हलपमेंट जेन्ना डबल इंजीन सरकार म्हणटा तो डबल इंजीन कित्याक लागून आसा तो कामां करपाक जाय. सो बेश्टेच उलयलें म्हणून जायना. सो आमी ते कामां करून घेवपाक ही क्षमता आमी दवरिता आनी कशे भशेन जी कामां जावपाक जाय
तुम्ही पळयतात जाल्यार कितलींशीं कामां आमच्या मतदारसंघात जाल्लीं आसा, हेच्या फुडेंय आमी ती करून घेतले. फाल्यां कोण करिना नाल्यार तांकां एक्सपोजूय करपाक आमी रेडी आसा, आमी सक्षम आसा. कित्याक आमी लिपोवन काय दवरपाचें ना. हें कामां जीं आसा ती म्हाजें पर्सनल वर्क न्हू, हें लोकांक लागून आसा आनी लोकांक लागूनच आसतलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.